नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय चिकन आसा पळय ते तुमकां वेगळेच तरेन करून दाखयता। ते न्ही काळें चिकन जाता पळय तशेंच जाता म्हणून हांवें तेका नांव दवरलां काळें चिकन। आतां हे करपा खातीर आनी हे न्ही चिकनान मेन म्हणजे कितें भितर चडशे मातशी घालता मिरी पावडर आनी जिरें। आता हे चिकन घेतला, हे आले लसूण पेस्ट घेतल्या, हो इल्लोसो गरम मसालो घेतला, तांबडो घेतला, थोडोच घेतला आणि हळद घेतल्या आणि हे आसा पळय तो धाकटो चमचो भरून हे पळय मिरी पावडर घेतल्या आणि हो न्ही कांदो फ्राय केला पळयात असो सारको डार्क केला। तशें टोमॅटो फ्राय केला तेलान आणि कांदो घेता पळय तितलेच टोमॅटो घेवप आणि ही सोय न्ही तशीच ही पळय गुलाबी रंगार अशी करप, लायट अजिबात दवरप ना। आनी तातूंत न्ही 5 मिरसांगो हांवें पळय ग्रीन घेतल्या आनी त्योय भितर बऱ्यो भाजल्या आनी हातूंत न्ही हांवें कितें केलां हे पळय इल्लीशी बडेशेप, खसखस, हे आसा जिरे घातला पळय सांगता हांव ते जिरे, तिखी, हे पळय चक्री फूल हेका म्हणटा हेजे पेटल्स हे अशे घातल्या आनी हे दगड फूल आनी इतलेशे भितर कोथमिरी घातले आनी हे जे आसा पळय ते हांवें हातून भाजला सोमतेच। हे तुमकां फक्त दाखोवपाक दवरला आनी तुमकां जर आतां एक्स्ट्रा मसालो बीन कोणाक जाय तेनी ही आसा क्वॉन्टिटी पळय ती इल्ली वाडोवपानी आनी तुमकां आतां दुसरो आनी खंयचो मसालो भितर घालूंकसो दिसता तो तुमी घातल्यार जाता असो। हांवें इतलो घातला कित्याक म्हाज्या मसाल्यान ह्या गरमान सगळे आसा न्ही पण तो हांवें एकूच चमचो घेतला। आतां कितें करपाचें हें सगळें आसा पळय ते वाटपाचें आनी आतां हे पळय हांवें कायल दवरल्या हातूनच सगळें भाजला म्हणून तो कलर तसो दिसता। तेल घातला भितर, आतां कितें करपाचें आले लसूण पेस्ट आहा पळय ती घालपाची चड तेल घालूंक ना आनी पळय आतां ही जायत आयली आनी हांवें भाजले ते कांदे येदे कांदे 5 घेतलेले आनी बरी येदी टोमॅटो 2 घेतलेली म्हणजे बरोबर जाले ते। आतां ती भाजला म्हळ्यार तुमकां कमी कशें दिसता। आता हे जाले भाजून, आता हे गरम मसाले आसा तितले घालूया भितर आणि एकूच मिनिट अशें करपाचे मातशें आणि सोमते भितर चिकन घालपाचें।
आनी हे दवळपाचे आनी दवरपाचे, उदक घालप ना, मागीर वाट्टा ताजें उदक मेळटलें न्ही. आतां हे ते वाटून हाडटा. हे पळयात, आतां हेका 5 मिनटां जाली. आनी आतां जर तुमकां आमी तेल कमी घातला न्ही, ताका लागून सांगता. कोण तेल चड घालता पळय, ज्यादा घालता, तांच्यांनी उदक ना घातल्यार जाता भितर, कित्याक तेंचे तेलाक लागून न्ही आनी आंगाचें उदक चिकन सोडटा तेका लागून ते सकयल लागना. पूण अशें तेल कमी वापरल्या कारणान न्ही सकयल लागू शकता ते, म्हणून अशें मदीं मदीं धवळूंक जाय. आनी आपल्याक न्हू आपूण आतां एक वाटून हाडटा कितें हाडटा तेन्ना न्ही हो हुस्को नाका आं. म्हणून कितें करप, अशें आतां हो चमचो आसा पळय, अशें एक आनी 2 चमचे उदक घातल्या पुरो. म्हणजे कितें जाता, ते न्ही सकयल अजिबात लागचें ना. अशें हे 2 चमचे उदक घातले आनी आतां धापून दवर. हे पळयात, आतां हेका सारकी 15 मिनटां जालीं आनी बारीक गॅसीर आसा हें आतां. हें पळय, आतां कितें करपाचें, आनी बारीक गॅसीर करता पळय चिकन तेन्ना अर्दे वर तरी शिजोवकूच जाय, कित्याक ती बारीक गॅस आसता न्ही म्हणून. आनी आतां कितें करपाचें, हे पळय, हे न्ही टमॅटो आनी कांदो भाजलेलो पळय ताची पेस्ट ही घालपाची भितर. आनी हे आसा न्ही मसाला आनी हे सोय भाजलेली पळय, आनी ग्रीन चिली भितर भाजलेली हिरवी मिरची ताची पेस्ट ही सगळी घालपाची. आनी एक 15 मिनटां हेका सारकें शिजूंक दिवपाची. आतां हे दोनूय पेस्टी भितर घालता. हे पळयात, आतां हांवें मातशें तें पातळ केलें, कित्याक जाणा शीता बरोबर बीन जेवपाक जाय जर हातून जेव येता. आनी हातून न्ही कितें करपाचें आतां, आनी मसालो इतलो बरो टेस्टी लागता जाणा तो, कित्याक भितर मिरी चड आसा. दुसरें म्हणजे हिरवी मिरची भितर भाजून घातलेली आसा, मसालो भितर ताजोय घातलेलो आसा, आनी हो आसा गरम मसालो तोय घातलेलो आसा. ताका लागून टेस्ट इतली बरी येता. आनी कांदो आनी टमॅटो बीन सगळे सारके डार्क ब्रावन केल्ले आसता न्ही, पण जळोवपाक जायना, जळयल्यार ते कोडू लागताले. तितले डार्क ब्रावन सगळे करून घातला न्ही म्हणून ते काळपट कशें मातशें दिसता. म्हणून आमी हांव खरें हेका न्ही स्पेशल चिकन घरान नांव दवरलां, कित्याक हें न्हू टेस्ट इतलें म्हाका आवडटा, खूबच बरें जाता हें. आनी अशें चिकन न्ही तुमी तुमच्या मुद्दाम घरान करा. आनी आतां तातूंत न्ही कितें करपाचें, आनी कोणाक आतां कांदो बीन चड जाय तेंच्यांनी चड कांदो घातल्यार जाता. आमचें चिकन कमी म्हणटकच हांवें कमी कांदो घातला. आतां हे पळय एकूच सोल घेतलेले, तेजे 2 कुडके केले, ते भितर घालता. आनी हे चड तिखटूय जायना, बरोबर जाता सारकें. आनी भितर चवी प्रमाणे मीठ घालुया. आमी मीठ किद्याक घालूंक ना, पयलीं चिकनाक लावन दवरूंक ना, तेन्ना मीठ सारकें घालुया वेवस्थीत. मातशें कमीच घालुया आतां, कित्याक टेस्ट पळोवन मागीर घालुया, कित्याक मातशें तें सुकतलें कमी जातलें न्ही म्हणून. आतां हे बरें धवळुया आनी धापून दवरुया आनी एक 10-15 मिनटां. हे पळयात, आतां हे बरोबर 15 मिनटां आनीक जालीं. आनी कोणाक आतां हे सुक्कें जाय न्ही तेंच्यांनी कितें करप, हांवें हाफ कोकोनट घातला, तो तुमी न्हू तेच्याक हाफ घाला, असो करा. आनी आतां तुमकां मातशें तामशें दिसता, कित्याक जाणा म्हाजो न्ही तो गरम मसालो सोंपला, दुसरो करता तो, म्हणजे फक्त मसाल्याचो, भितर हें घालिना आमी, मिरच्यो घालिना पळय तो घालीत न्ही. आनी त्यो कश्मीरी मिरच्यो जर घालीत न्ही जर बरें सारको कलर येता हेका. आनी तुमकां जर आतां सुक्कें जाय जर तुमी तें थोडें घालप कोकोनट, आनी उदक घालप ना चड अशें, म्हणजे बरें जाता तें, सुंदर येता कलर. आनी आतां न्ही हातून कितें करपाचें,
ओली कोथंबीर भरपूर घालपाची. ती हांवें तुमकां सांगूंक ना कित्याक ती लास्ट घालतले म्हणून. आणि हांव अशीच घालता ती ह्या चिकनाक ओली कोथंबीर. हे पळय. आणि आता हे 5 मिनटां बरें शिजूनी आणि रेडी टू सर्व. तशेंच न्ही हांवें आतां हातून खडो मसालो भाजलेलो म्हणून सांगलेलो न्ही तुमकां. हे धापूया पयलीं हां. आनी मीठ बीन हेका वेवस्थीत जाला. तेन्ना मीठ चड पयलींच घालूंक जायना. आनी खडो मसालो हातून घातलेलो पळय भाजपाक सोय. तेन्ना तो खडो मसालो न्ही हांवें भितर लवंगाय घेतलेली. ती लवंगां हांवें तुमकां गडबडीन सांगूंकूच ना आनी ती म्हाजी सायडीकूच उरली. पयलीं हांवें भितर भाजलेली न्ही लवंगां ती सांगूंक ना. बाकीचो मसालो सांगला भितर लवंगाय घाला. हे पळयात आतां हे रेडी जाले. कशें सुकूंक जाय तें मातशें आनी सारकें धबधबीत चवदार रुचीक अशें चिकन हें तयार जालें. आतां गॅस बंद करुया आनी रेडी टू सर्व करुया. हे पळयात आतां हे रेडी टू सर्व केला स्पेशल चिकन. हे हांवें दवरलेलें नांव आं. आनी हेका न्ही आमी काळें चिकन म्हणटा कित्याक मातशें तें ब्लॅक ब्लॅक कशें दिसता म्हणून. दुसरी गोश्ट कितें सांग हांव काळें चिकन दुसरे तरेन करता तेंय तुमकां हांव दाखयतां. आनी आतां हें केलां पळय अशा मसाल्याचे ते मुद्दामूच तुमी तुमच्या घरा अशें करून पळया. कितले टेस्टीक लागता. मटन सुद्दां आसता पळय बकऱ्याचें तेका सुद्दां सायड मारता इतलें बरें चिकन जाताय. आनी अशें न्ही तुमच्या घरा तुमी करा खाया. म्हाका लायक करा शेअर करा बेल वाजया सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा ताकी हांवें आतां व्हिडिओ केल्ले तुमकां पावतले. तशेंच तुमी आतां हो तुमचो एक इतलो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां हांव खरेंच मना पासुनूच सांगता. खरें सांगता देव बरें करूं.